कीर्तन 147. सर्व पदवेदार देवाक स्तुती गीत. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक कीर्तना गावचे कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. सर्वेस्पर जेरुसालेम नव्यान बांदता, इस्रायेलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता. पापचाल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो बांदता. नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारीत करता आनी दर एकाक तो नांवान आपयता. आमचो सोमी व्हरतो आनी सर्व पदवेदार ताचे सांवायेक मीत ना. सर्वेस्पर दुबळ्यांक सांबाळता, नश्ट्यांक धरणीर शेवटिता. सर्वेस्पराक एक अर्गांगीत गाया, विण्याचेर आमच्या देवाक गायन करा. तो मळब कुपांनी धामता, भुंयचेर तो पावस धाडटा, दोंगराचेर तण किर्लाशें करता. गोरवांक तो सरव दिता, बोब मारतेल्या कावळ्यांच्या पिलांक खाण दिता. गोड्यांचे बळ ताका प्रसन्न करिना, मनशांची सुडसुडीत धांव ताका मानवाना. जी ताका भियेवन चलतात आनी ताच्या मोगाचेर विश्वास दवरतात, ती सर्वेस्पराक मानतात. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसालेमा, तुज्या देवाची स्तुती कर सियोना. कित्याक तुज्या दरवट्याचे आडंबे ताणे घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणे आशिर्वाद घाला. तुज्या शिमा भितर तो तुका शांती दिता आनी उत्तम गवं दिवन तुका तो धादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतार पाटयता, धांवन धावी ताचो आदेश वेता. धव्या कापसा बरी तो हिम धाडटा, गोबरा बरी तो धव शिमटायता. उंड्याच्या चुरा भाशेन तो कर्यांचो पावस धाडटा, ताची थंडी कोणाच्यान सोसूंक जायत. तो आपले उतार पाटयता आनी बर्फ तेवता, आपले वारें धाडटा आनी उदक वाळटा. आपले उतार तो जाकोबाक परगट करता, आपले कायदे आनी निर्णय इस्रायेलाक कळीत करता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणे अशें करूंक ना, आपले निर्णय ताणे तांकां कळीत करूंक नात. आमेन.